कंडिशन बाबत आशिल्ल्यो 108 ॲम्ब्युलन्स ही पास करपी आरटीओ अधिकाऱ्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी 108 कर्मचारी युनियनान केल्या। ॲम्ब्युलन्सीच्या कर्मचारी युनियनान शुक्रारा पणजे आरटीओ कार्यालयाचेर मोर्चा व्हरून ही मागणी केली। बाबत कंडिशन आशिल्ल्यो ॲम्ब्युलन्स ही जप्त करच्यो म्हण युनियन मागता। 108 ॲम्ब्युलन्स सेवा कर्मचारी युनियनान शुक्रारा येरादारी खात्याचेर मोर्चा व्हरून बाबत कंडिशनात आशिल्ल्या 108 ॲम्ब्युलन्सी जप्त करपाची मागणी केली। म्हणजे गाड्यांचे कंडिशन पासिंग करपाचे नासतना सुद्धा मोटर व्हेकल इन्स्पेक्टरांनी ह्यो गाडयो पासिंग केल्ल्यो आसा। सो त्या इन्स्पेक्टरांचेर जितले इन्स्पेक्टर हितून इन्वॉल्व आसा त्या इन्स्पेक्टरांचेर सरकारान आणि ह्या डिपार्टमेंटान कारवाई करची। आमचे अशें म्हणणें आसा की ज्यो ॲम्ब्युलन्सी रोड वर दिना, ज्यो रस्त्यार चलपाच्या लायकीच्यो ना, ज्यो ॲम्ब्युलन्सी म्हणपाच्यो लायकीच्यो ना, ज्या ॲम्ब्युलन्सीन स्ट्रेचर्स ना, ज्या ॲम्ब्युलन्सीस मेडिसिन्स ना, ज्या ॲम्ब्युलन्सीन कांयच फॅसिलिटी ना, अश्यो ह्यो खटाऱ्यो ॲम्ब्युलन्सी गव्हर्नमेंट चलयता, ह्यो ॲम्ब्युलन्सी डिपार्टमेंटान इमिजिएटली जप्त करच्यो। ॲम्ब्युलन्सींची परिस्थिती वायट असल्यार कंपनीचेर कारवाय करची अशी मागणी युनियनान केल्या। ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान कांय काळजी घेवंक जाय आशिल्ल्यो की ज्यो ॲम्ब्युलन्सी चलता त्यो पेशंटांक व्हरपाच्या लायकीच्यो ॲम्ब्युलन्सी आसा की ना त्यो, पूण डिपार्टमेंटान तेजेर काय हालचाल केल्ली ना। खंयच्या तरी एनजीओन एका एनजीओन वळपयच्या कंप्लेंट केल्या उपरांत डिपार्टमेंट हालचाल करपाक लागला, पूण तेंची हालचाल जी आसा ती चुकीची हालचाल आसा। ॲम्ब्युलन्सीचे कंडिशन वायट आसा म्हणून मालकाक धरपाक सोडून कर्मचाऱ्यांचेर एक्शन ह्या डिपार्टमेंट घेवंक लागल्या, तेजो युनियन निशेध करता। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। तियात्रांचेर सेन्सर बोर्ड घालचे ना म्हण सरकारान लेखी उतर दिवचे म्हण तियात्रिस्त मागतात। त्या खातीर तियात्रिस्तांनी सरकाराक 15 दिसांचो प्रास दिला। तियात्रिस्तांचो एकवट ह्या नावान तियात्रिस्त एकठांय आयल्यात। सेन्सर बोर्डाचो कसलोच प्रस्ताव ना अशें सरकारान हे पयलींच स्पश्ट केलां। तियात्रांचेर नजर दवरूंक सेन्सर बोर्ड नेमपाचो सरकाराचो विचार चल्ला म्हूण गोंयभर तियात्रिस्तां मदीं बोवाळ पडला। तियात्रिस्तांनी ह्या गजालीक हरकत घेतल्या। सरकाराच्या ह्या हालचालीक लागून तियात्रिस्तांचो एकवट ह्या बावट्या खाला तियात्रिस्त एकठांय आयल्यात। तियात्रांचेर सेन्सर बोर्ड घालपाचो विचार ना म्हूण सरकारान स्पश्ट केला। तियात्रिस्त सरकारा कडच्यान लेखी खात्री मागतात। आमगे रिक्वेस्ट आसा तेमी सेन्सर कितें मोदी कित्याक ते स्क्रॅप करपाचें आनी आमकां तेणी वी वॉन्ट एश्युरन्स फ्रॉम द रिटर्न एश्युरन्स फ्रॉम द गव्हर्मेंट कित्याक आनी फॉर दॅट वी आर गिवींग द 15 डेज। या 15 डेजां भितर 15 दिसां भितर तेणी आमकां एश्युरन्स दिवची। हांव तियात्रिस्त हांव पॉलिटिकल कांतारां बरयतां नांव घेवन म्हणटा हेच्या फुडें म्हणटलो मोरोसोर म्हणटलो पण हांव बंद जावपाचो ना। तुमी कितले सेन्सर काडा कितें करप मागीर म्हाका जेलीन घातल्या पासून पत्ता येता हांव मोरोसोर म्हणटलो। पर्सनली तुमी मिनिस्टराक मेळ आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर हो इश्यू आमचे थिएटर अकॅडमीचो न्हू। सो वेन इट इज नॉट अ इश्यू ऑफ थिएटर अकॅडमी हाऊ कॅन आय गो टू द मिनिस्टर? ना पण तुमकां लेटर येयला न्ही तशें? लेटर येयल्या कितें लेटर येयल्या फॉर सेन्सूर कर म्हणून न्हू सेल्फ इम्पोज सेन्सरशीप करूंक जाता जाल्यार। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। रिजनल प्लानावेल्यान गोवा बचाव अभियान एक्टिविस्टांक घेवन परत एक्टिव्ह जाता। रिजनल प्लान जाग्यार नासतना सरकार केस टू केस म्हण एकार एक मोठे मोठे प्रकल्प पास करीत सुटला। अभियान मुखेल सचिवाक मेळून विरोधाची कल्पना दितले। असल्या गजाली वेल्यान गांवांनी अभियानाच्यो सभा जातल्यो। कार्यावळ सोमार मेरेन थारतली। अभियानान गोंयभरच्या एक्टिविस्टांची पणजे बसका घेतली। Today, Goa Bachao Abhiyan had called a meeting of all the groups, village groups in Goa, where they have been protesting against the mega projects which are coming. What is happening is the regional plan is not finalized and the projects are coming and the government is giving permission on a case-to-case basis. So the people have decided to get together and protest this case-to-case basis permission given to projects. We are going to meet the Chief Secretary. We have made a list of all the projects which are in violation of the present laws and we are going to present it to the Chief Secretary to take action. At the same time, we have decided to have village level meetings to protest these projects as well as to stop them. घेऊया एक विराम।